आग्येव प्रवादाच्या पुस्तकाची सुरवात. दारियोस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आग्येव प्रवाद्या उदेशी शियालतियालाच्या पुताक जोरोबाबलेक, जुदाच्या अधिपतीक आनी महायाजनिका जोसुएक, जेहोजादाकाच्या पुताक सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें. दोलबाराचो सर्वेस्पूर अशें सांगता, हो लोक म्हणटा सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावंक ना. आनी आग्येव प्रवादाच्या उदेशी सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें. ह्या घराचें घरटण जाल्लें आसतना तुमी बऱ्या बऱ्या घरांनी रावपाचो वेळ हो? तर आतां दोलबारांचो सर्वेस्पूर अशें सांगता, तुमचें सगळें कितें कात घडलां तें चीत दिवन पळयात. तुमी खूब पंपले पूण भोव थोडें लुगलें. तुमी जेवतात तरूय तुमचें पोट सारकें बरों ना. तुमी पियेतात पूण केन्नाच दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. वावराडी आपली जोड पिंजलोले पिशवेंत घालतात. तुमचें जिवीत कशें कात चल्लां ताचेर बारीकसाणीन नदर मारात. म्हणटूच आतां दोंगरार वचून लांकडां हाडात आनी मंदीर नव्यान बांदात. तेन्ना ते म्हाका मानवतले आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पूर. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबीत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आमचो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आमचो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतवो आनंदान उलासूं. सबाब आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजूं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. सबाब आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. आपणाक मेळ्ळल्या सोयतान भक्त संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उलास सोडूं. देवा मुखार सरपटूं ताची स्तुती करूं. ताच्या ओंठाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. सबाब आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. Sorvesporak, 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 जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. Sorvesporak, 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 लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हेरोड उपराजा घडतालें तितलें आयकून घुस्पलोलो.
कित्याक कांय जाणां जुवांव मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो अशें म्हणत, दुसरी कोण एलिजा नव्यान दिश्टी पडलो म्हणत, तरी हेर कोण कोण आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोड म्हणूंक लागलो, जुवांव. ताचे सींस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकोतां, तो कोण तर? आनी ताका खाशा पळोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमची वागणूक कसली ती बरे भशेन चिंतून पळयात. नियाळाक आदार. आमी अशें आयकोतात, चिंत मनशाक वेळ आसतना मागीर रडोन कसलोच फायदो ना. जें तूं तरणाटेपणार करूंक शकताय तें म्हातारे पिरायेर करूंक शकना. वेळार एक दागो शिंवल्यार फुडाराक 9 दागे तूं वाटायताय. वेळ आसतना आमी जायतें बरें करूंक शकता. हागाच्या पुस्तकांत देव पुरगूट करता, वेळ इबाड करिनाका. म्हजे पोरजेन म्हाका भोगूंक आनी सरपटूंक म्हजे पासत एक घर बांद, जंय म्हाका ठिकाण करूंक जाय. कित्याक देवाचें तांकां पडूनच वचोंक नासलें, आनी लोक आपल्या घरांत खावन पिवन समाधान आनी मोजेन जियेतालो. शुभ वर्तमानांत हेरोड पासून जेजूचें आयकून भियेलोलो आनी तो ताका पळोवंक सोदतालो. जेजूचें आसणें हेरोडाक भिरांतीचें आनी आडकोळीचें जालें. आयज आमची वागणूक देवा सवय कसली काय? जेन्ना आमी गिरेस्कायेन, व्हडपणान, पदवेन जियेता तेन्ना आमकां देवाचें पडलोलें आसना. आमची वागणूक देवा सवय सदांच भावाटाची, विश्वासाची आनी देव भिरांताची करूंक गरजेची. सदां आमी सगळ्या वेळार पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूक आमी भेटूंक वावरूंक जाय. जर आयज आमचो थाराव जावन दी, दुबावाची वागणूक पयस करून बोरवोशांची पावलां मारूया.